हरे कृष्णा. प्रभूजी हांव तुमचे बहुत खूब आभारी आसा. तुमी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या बद्दल. म्हाजी कोंकणी तितली प्युअर ना तेन्ना म्हाका माफ करचें. आयचो जो विशय आहा लॉर्ड कपिला. ओके, हो एक्चुअली पळोवंक गेल्यार एकदम व्हडलो टॉपीक आसा. ओके, आनी तेचेर उलोवपाचें म्हाजी कांयच हें ना. पूण तुमी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या बद्दल एक आमी भाग्यवान म्हणून एक प्रभुपादान जे कितें सांगलेलें आनी तेज्या शिश्यांनी कितें सांगलां तेज्या बद्दल हें रिपीट करपाक सोदता. हरे कृष्ण. ही जी स्टोरी जेन्ना भागवतमान येयल्या ही जे मैत्री मुनी ही हरिद्वाराचेर ही स्टोरी सांगताले. आनी हेजे जे बिगिनींग सुरवातीक जेन्ना जे पॉप्युलेशन ओके जे क्रिएशन जेन्ना निर्माण केलें आनी तेन्ना जे कोणी हांगासर जे पर्सनॅलिटी ग्रेट पर्सनॅलिटी आहा पळय तेंच्यांनी हांगासर तो वांटो घेतलेलो हे पॉप्युलेशन वाडोवपाक. तांकां एक्चुअली म्हणटा प्रजापती. आनी हितूर कितें आहा ब्रह्मा हो एक प्रजापती आसा आनी तेजे दोन चले. तेजें नांव आहा स्वयंभू मनू. ओके, हो एक प्रजापती आहा आनी दक्ष हे तेजे दोन ब्रह्माचे चेडे आसले आनी ते दोनूय प्रजापती. आनी स्वयंभू मनू आहा पळय तेका दोन चेडवां आसलीं, आकृती आनी प्रसूती. आता प्रजापती रुची हो आसलो तो आकृती कडेन लग्न जालो आनी दक्ष जो आसलो प्रजापती तो प्रसूती कडेन लग्न जालो. ओके, आता आनी जेन्ना ब्रह्मान सांगलें की आतां पॉप्युलेशन वाडोवपाक जाय तेन्ना कितें जालें हांगासर. आतां ह्या आयचो जो विशय आहा पळय तितून तीन पार्ट आहा. एक लॉर्ड कपिला, एक कर्दमुनी आनी देहुती. हे तिगांचे चरित्र हांगा येतले. ओके. मैत्रे वाच प्रग्रासुजेतु भगवान कर्दमा ब्राह्मणोतिह सरस्वत्यं तपस्ते है सहस्राणां समादशा. लॉर्ड ब्रह्मा जेन्ना सांगलें तेन्ना कर्दमुनी जो आसलो हो आपलें मेडिटेशन करपाक जी सरस्वती रिवर आसली पळय थंयसर गेलो आनी थंयच सरस्वती रिवराचेर तेणी काय म्हटलं 10,000 वर्सां तपश्चर्या केली. आनी 10,000 वर्सां जेन्ना तपश्चर्या केली पळय आनी हे सत्ययुगान एक्चुअली 1,00,000 वर्सां जीवन. पूण जेन्ना गर्दमुनी इतली देवाची भक्ती केली तेणी आनी ती डिवोशनल सर्वीस तो योगा करीत म्हटल्यार तेजे दोन्ही मिक्स आसले डिवोशनल आनी डिवोशनल सर्वीस जेन्ना भक्ती भावान करता पळय तेन्ना देव सामको प्रसन्न जाता. आनी तेका फक्त 10,000 वर्सांनी तेका देव प्रसन्न जालो. आनी दुसरें उदाहरण पळोवंक गेलो वाल्मिकी जो आसलो पळय तेणी योगा मेडिटेशन केलें पूण तेका परफेक्ट जावपाक कितली वर्सां लागले 60,000 इयर्स. ओके, आनी गर्दमुनी लागली 10,000 वर्सां. आनी हांगासर प्रभुपाद कमेंट्स करता आमी आतां कलियुगान आहा, आमचे कडेन इतलें लायफ ना ओके जितली तेंचे योगा करपाक. पूण आमी कलियुगान आहा म्हटल्या कारणान आमकां एक बेनिफीट आसा की आमी फक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे हो महामंत्र जर आमी जप केल्यार आमकां तितलेंच पुण्य एकदम फास्ट गावता. ओके, जे 10,000 वर्सांनी गर्दमुनी गावले ते आमकां फक्त हरे कृष्णा महामंत्र चांट करीत मनापासून आनी देवाचे भक्ती आनी जे प्रभुपादान सांगलेल्या प्रमाणे जाल्यार आमी ह्या भगवत धामान ह्याच जन्मान वचूंक शकता. आता फुडें कितें जाता की जेन्ना गर्दमुनी प्रॅक्टीस करता पळय भक्तीची तेन्ना तेका देव एकदम कृष्णा तेज्या फुड्यान येता. प्रभू नेक्स्ट स्लायडाचेर दाखोवंक शकता तुजे. मैत्री मुनी ही जी स्टोरी ही विदुराक सांगता हरिद्वाराचेर. ओके, आनी आतां कितें जाता हांगासर की जेन्ना गर्दमुनी
तपश्चर्या करता आणि ताका त्याच्या ब्रह्मान त्याच्या बापान सांगलेल्या प्रमाणे ताका आता पॉप्युलेशन वाडोवपाक जाय आसलें म्हणून तो कितें करता सरस्वती रिवराचेर वचून तो तपश्चर्या करता आणि तेन्ना ताका देव प्रसन्न जाता आणि देव येवन ताका सांगता की तुजी जे मनान इच्छा आहा पळय ती आपल्याक कळली आसा आणि आपूण ताका लागून इमिडिएटली तुका आशीर्वाद दिता आणि आणि आता आपुणूय जी तुवें आपली जी इच्छा हे केल्ली आहा पळय ती आपूण तुजी आता एकदम पूर्ण करतलो म्हणून आणि तेन्ना मागीर आणि तेन्ना तो आणि ते कृष्णाचे फॉर्म तो पळयता गर्दमुनी पूण देवाचें सामकें रूप ताका पळयता आणि ताका ते एटर्नल फॉर्म तेजे सन सायडीकसून ताका सन आणि त्याच्या गळ्यान तो धवो गार्लँड हे सगळें पळोवन ताका एकदम उमेद जाता खूश जाता तो आणि तेन्ना ताका देव सांगता की की तूं आतां कांयच हें करूं नाका तुजी जी इच्छा आहा पळय आपणे ऑलरेडी सांगलेलें आनी श्लोका नंबर 3:21-23 हो हेचो उत्तर हें येयल्लें आसा हांगासर तो कृष्णा ताका सांगता की आपूण तुज्या एज अ परमात्मा फॉर्म देव सगळ्यांच्या काळजान आसता आणि तुवें जी मनान तुजी इच्छा केल्ली आहा पळय ती आपूण ऑलरेडी अरेंज केल्ली आहा ओके आणि तुवें जी वर्शीप करून तुजे मेंटली वर्शीप करून जे डिसिप्लिन आहा ते तुका ऑलरेडी आवडले आहा ओके आणि मागीर कितें जाता हांगासर की आज जे आम्ही जे आता ऐकतले पळय ते देवहूतीच्या चरित्रा बद्दल आता सांगता देवहूती एक सामकी सादी बायल आसली आणि ती सामकी एकदम आणि तिचा बापूय हो आसलो तो मनु महाराज मनु महाराज हो एकदम पावरफुल साधू आसलो ओके प्रजापती आसलो आणि त्याच्या घरा हे सभ्य चेडूं म्हणजे तेजे देवहूतीचो जन्म जाता आणि देवहूती हे असले आधीपासून भुरग्यापणापासूनच सामके सोबर आणि एक सादी बायल असली ओके आणि ते एकदम पूर्ण आणि सफल जीवन जगताले आणि सात्विक जीवन असले आता मागीर जेन्ना जेन्ना मनु महाराज आपल्या चेडवाचे कन्यादान करता आणि तो मागीर वयता आणि ते गेल्या कन्यादान करून ती दोगांय घोव बायलां मनु महाराज आणि तेजे बायल सत्वरूपा ती दोगांय थंयसून वयता आणि ते गेल्या उपरांत तांकां थंयसर आनी कोण नासता पूण जेन्ना ही देवहूती आहा पळय ते आपल्या घोवाचे इतले सारी सेवा करता ओके की हांगासर कंपॅरिजन दिला की की जो लॉर्ड शिवा ओके शिवाची जशी सर्वीस मदर पार्वती करता पळय तशी एक्चुअली पळोवन गेले जाल्यार शिवा हो देवान देव महादेव म्हणटा आमी न्हू देवा भितर तो सगळ्यांत उत्तम देव ओके आणि तो ह्या सगळ्यांचे देवी देव बाकीच्यांचे आहा पळय तेंचे तो पालन करता पूण तो इतलो पॉवरफुल आसून ओके तो कैलासार रावता पूण तेजे कडेन एकूय घर ना तेजे पळोवंक गेल्यार तेजे कडेन घर ना तेजी बिल्डींग अशी काय ना पूण तर आनी तो फक्त कितें करीत आसता फक्त जप करीत आसता रामा रामा जप करीत आसता आणि दुसरे म्हणजे तो कितें करता कथा सांगीत आसता थंयसर नारद मुनी येता ओके आणि हे त्यांचे काम सदांच चालूच आसता भगवंताचें नांव घेवप आणि तेंचे भगवंताचे गुणगाण गावप हेच्या बद्दल ते आणि हेच्या भायर ते कांयच करिना आणि जी पार्वती जी आहली पार्वती पळोवंक गेले जाल्यार एक व्हडले श्रीमंताचे चेडूं आसलें तें ओके ते श्रीमंताचे चेडूं आसलें आनी तेंच्या घरान खूब हे आहलें हिमालय ताच्या घरान रत्न जोडी खूब आहली पूण तेचें लग्न कोणा वांगडा जालें शिव महादेवा वांगडा आनी महादेवा कडेन पळोवंक गेले जाल्यार कांयच ना ओके महादेवा कडेन पळोवंक गेले जाल्यार कांयच ना तेजे कडेन एक घर सुद्दां ना आनी तरी आसतना पार्वतीन केन्नाच घमंड अशें केलें ना ती तशीच आपल्या घोवाची सेवा करपाक लागली आणि त्याच प्रमाणे हांगासर देवहूती आहा पळय देवहूती हे मनु महाराजाचे चेडूं एकदम रिच खानदानातले चेडूं तरी आसतना ते आता कोणाची सेवा करता गर्दमुनीची आणि गर्दमुनी हो एक ब्राह्मण आसलो तपस्वी ब्राह्मण तेजे कडेन काय ना तेजी सरस्वती रिवराचेर एक बारीकशी झोपडी आसली पूण तो इतलो मग्न आसतालो आणि देवहूती कितें करताले सकाळी उठ्ठाले
सकाळी उठून घो आपलो उठच्या पहिले ते उठून सगळे झाडू मारून घर साफसूफ करून गव्हाची सेवा करताले. आणि आणि अशें म्हटलें हांगासर की प्रभुपाद हांगासर कमेंट दिता की बायल अशी आसची की गव्हाचे जे एक्शनी वयल्यान तिका कळपाक जाय की गव्हाक आतां कितें जाय. तेणी आतां गव्हान उदक सुद्दां मागपाची अशी गरज पडना. ते बायलेक कळोंक जाय की आपल्या गव्हाक तान लागल्या, तेच्या आचरणान वचून गव्हाक तान लागल्या आनी तिणी तिका हाडून उदक दिवपाचें. पूण पूण आयज काल हे कल्चर शिकोवंक आवय बापायन शिकयना कारणान ते चडशे जाणांक खबर नासता. आणि पत्नी आणि हांगासर आतां म्हणटा की तुमी आतां जर देवूतीचे एग्जाम्पल शिव आनी पार्वती वांगडा कित्याक ते आमी विष्णू किंवा लक्ष्मी वांगडा करूं शकना कंपेर. लक्ष्मी जो विष्णू आहा हो ऐश्वर्य फूल, ओके. आणि लक्ष्मी आहा ही ऐश्वर्यपती, म्हणजे ती सगळे तिचे कडेन सगळें ऐश्वर्य आसा, धनसंपत्ती आहा, ओके. आणि जो विष्णू नारायण आहा तो सामको तेजे रावप हा म्हणजे सामके ऐश्वर्यवान. आणि हांगा देवूती आहा पळय ते एकदम सामके म्हणजे एकदम सीधे सादे. म्हणजे त्या खातीर हांगासर कोण म्हणटा की वाय नारायण आणि लक्ष्मीचे एग्जाम्पल तुम्ही कंपेर करना, वाय शिवा आणि पार्वतीचे, जाल्यार हे परफेक्ट एग्जाम्पल आहा. कारण देवूतीचे लायफ एकदम सादें, कारण ताजो घो एकदम सादो. तो काय फक्त देव मेडिटेशन करीत आसतालो आणि तेजे इतलें बळ असलें, पूण तेणी तें कांय दाखोवन दिलें ना. की आणि तो इतले तपश्चर्या करतालो की त्यांनी तेन्नाच पळयलें ना की आपली बायल बाबा कशी जगता, कितें जाल्या, कितें तिची हालत जाल्या. तिच्यो साडयो सुद्दां अश्यो ती सामक्यो धुवन एकदम लोळक्यो जाल्लेल्यो आसल्यो, ओके. तरी आसतना गर्दमुनी इतलो मेडिटेशनान वयतालो की तेणे आपल्या बायलेचेर बाबा कशें जीवन जगता हेजेर कांयच केन्नाच लक्ष दिलें ना. आणि तिणी केन्ना आपली कंप्लेंट केली ना की आपूण ह्या व्हडल्या घरांतले चेडूं, आपूण इतले. आणि तेणी येताना लग्न जावन येताना खुबश्यो साडयो हाडलेल्यो, खुबशे दागिने हाडलेले, भांगरां म्हटल्यार तिणी केन्नाच ते घातले ना. कारण ती म्हणटाली की आपले स्वभाव कितें की आपल्या घोवाची सेवा करप. आणि आपलो घो आतां एकदम सादो आसा, पूण आपूण हे आतां दागिने घालून तरी कितें करपाचें आहा. म्हणून ती तशीच त्याची सेवा करताली, खूप सेवा करताली तशीच. आणि सेवा करून करून ती कितें जालें एकदम बारीक जाली सारकी. आणि तिचे रूप एकदम वेगळें जालें, ओके. तिचे केस खंयच्या खंय, तिचे कपडे पिंजलेले आसताले. आणि अशीच ती एक पवित्र स्त्री आपल्या घोवाचे ते सेवा करीत आसताली. आणि मागीर एक दीस कितें जाता, सेवा करता करता एक दीस गर्दमुनी पळयता, तर तो पळयता आणि एकदम ताका शॉक जाता. म्हणटा आपली बायल जेन्ना हे लग्न जाल्लें पळय तेन्ना ती इतली सुंदर आसली, आणि इतली बरी आसली. आणि आतां तिची अशी कशी दुर्दशा जाली आणि आपूण तेजेर कांयच लक्ष घेतलें ना. पूण ताका वायट दिसता. आणि ते गर्दमुनी मागीर कितें करता की ताका तो सांगता की हिणी आपली खूप सेवा केल्या, हिणी आपली खूप भक्तिभावान आपल्या वांगडा मदत केल्या. म्हणून आपलेंय कर्तव्य आहा की घोवाचेंय कर्तव्य आहा ती बायलेचेय काळजी घेवप. म्हणून तो मागीर कितें करता, आपल्या जे बळ आसलें पळय तेजे कडेन तपश्चर्या करून तितूंतसून तो एक व्हडलें, ओके. प्रभू नेक्स्ट स्लायड प्लीज. तितूनसून तो कितें करता, एक व्हडलें बिल्डींग तयार करता. आणि ती बिल्डींग सामकी कितें जाता, हवेन उडटा तसली बिल्डींग. आणि तो म्हणटा की आतां आपल्या बायलेक तर आपल्याक हें सूख दिवंकूच जाय, कारण तिणी आपली जितली सेवा केल्या तितली आनी कोणीच सेवा करूंक ना. आणि एज अ पतीचें एक कर्तव्य आसता की आपल्या बायलेची काळजी घेवप, ओके. तिचें खाण जेवण तिचें सगळें ती काळजी घेवप. म्हणून तें सूख तो आतां तिका दिवंक सोदतालो. कारण तिणी कितलींशींच वर्सां तिणी घोवा कडेन एक कंप्लेंट करूंक ना की बाबा तूं आपल्याक पळयना, तूं आपल्याचेर लक्ष मारना, आपूण तुजी इतली सेवा करता. जाल्यार त्या बद्दल कांयच कळना. म्हणजे हो सांगपाचो मुद्दो म्हणजे कितें की ती इतली पतिव्रता आसली
की घोवाचे सोडून तिका आनी कांयच नासलें. घोवाची सेवा 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 होच तिचो धर्म आसलो. आनी मागीर हे पळयलें जाल्या उपरांत गर्दमुनी चिंतता की ना, आपल्याक आतां बायले बद्दल कितें तरी करपाक जाय. आनी तो तिका पळयता पळय तेन्ना ती इतली सुकून गेल्लेली आसा, ताका खूब वायट दिसता. म्हणून तो मागीर आपल्या मेडिटेशनांतसून एक तो महल तयार करता. आनी तो महल इतलो व्हडलो महल आसता आनी तो हवेन उडोवंक शकता. आनी तो जेन्ना तुजें मन चिंतता पळय, त्या मना प्रमाणे तो तुजे इच्छा करता मनात त्या प्रमाणे थंयसर ते घडटा. ओके. मागीर तो कितें करता त्या महलान एकदम चिंतता की इतले बेडरूम, खुबशे बेडरूम जाता. कारण ती देवूती आसता पळय, तिची आतां हळूहळू इच्छा वाडपाक लागलेली आसता. तिका आतां भोग करपाचो आसता. म्हणून तिची हळूहळू इच्छा वाडटा तें पळोवन गर्दमुनी कितें तिच्या मनांतलें समजता. आनी मागीर गर्दमुनी कितें म्हणटा की एकदम 1000 दासी तयार करता तो थंयसर. ओके. आनी तेंच्या वांगडा तिका धाडटा. आनी तिका म्हणटा तूं आतां आनी थंयसर त्या महलान इतले व्हडले व्हडले सरोवर आसता. खाणा जेवणाची खूबशी सोय केल्ली आसता. बेडरूम्स, किचन हे सगळे 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 आसता थंयसर. आनी तो कितलीशींच वर्सां तो हवेन उडोवंक शकता. आनी तो आनी तेजे इतले आनी ते महलान इतले ज्वेलरीज आसता, दागिने, सोन्याचे सगळी दारां, रत्न माणिक सगळे चकाचक आसता. म्हणजे फूल ऐश्वर्य जे देवी देवता सुद्दां कोणाक दिवं शकना पळय, ते ऐश्वर्य सगळे गर्दमुनी आपले तपस्वीनसून जेन्ना तेणे देवाक प्रसन्न केलो, ते तपस्वीनसून तो सगळें क्रिएट करता. आनी तो सांगता आपले बायलेक देवूतीक की आतां तूं ह्या महलान भितर वच. आनी थंयसर खुबशे तरेचे कुंड आसता. ओके. खुबशे तरेचे कुंड आसता. आनी तो तिजें तें रूप पळोवन ताका खूब वायट दिसता. तो म्हणटा की तूं ह्या कुंडान वच आनी तूं ह्या कुंडान न्हा. आनी तूं आनी ती कितें करता ते घोवाचें आयकता. आनी ती कुंडान वयता. आपली दासी आसता पळय, तिचे 1000 दासी आहा, 1000. तो दासी तांकां घेवन वयता. आनी त्या वाटेन खुबशी डिफरंट डिफरंट कुंड आसा भितर. रोज वॉटर, सॅफ्रॉन वॉटर आनी जे आमी काय आयकूंक नासलेले अशे विचित्र विचित्र. आनी प्रत्येक कुंडान तिका न्हाणयता, तो न्हावपाक लायता. आनी जशी जशी न्हाता पळय तशें तशें तिचें रूप सामकें प्रखर जाल्लें आसता, सुंदर जायत वयता. आनी ती इतली सुंदर दिसता की ते पळोवन गर्दमुनीच्या मनान तिच्या बद्दल प्रेम निर्माण जाता. आनी ती अशी सुंदर दिसता की ती लग्नाक जी लग्न जावन येयल्ले पळय तेज्या पेक्षा ही अति सुंदर दिसता. आनी एकदम कोमल आनी एकदम सामकें म्हणजे एज सुद्दां तिचे इतले कमी दिसता की हे जे पळोवन गर्दमुनी सामको धगधगता. म्हणजे मनानसून खूश जाता सारको की आतां आपली बायल्यान आपली खूब सेवा केली देवा बद्दल, भक्ती भावानूय तिणें आपल्याक खूब मदत केली. आनी आतां ती तिची इच्छा जी आहा पळय ते आपल्याक आतां तिची पूर्ण करपाक जाय. आनी देवूळ तिच्या मनान भोगपाचें खूब आसलें की तिकाय दिसतालें की आपूण एका बऱ्या घरान रावपाचें. आतां तिचे त्यो सगळ्यो हें आसलें पळय तें जागृत जाता. बरें. आनी डिफरंट तरेचे जिन्नस खावपाक. ओके. कितें इच्छा आहा पळय ती प्रकट जाताली तेजे योग म्हळ्यार, तेजे तपस्या म्हळ्यार. जी जी तुजी इच्छा आहा, कितें तुका खायन दिसता तें एकदम प्रकट जातालें. आनी अशें करून तिचें रूप एकदम प्रखर जालें. आनी ती एका लास्ट मागीर एका व्हडल्या कुंडान वयता. आनी तो सरोवर हो बरो इतलो ब्युटिफूल आसता. आनी तितून इतली सुकणीं आनी तेजें उदक इतलें शुद्ध. आनी तेन्ना ती कितें करता, आपलो घोव आपल्या वांगडा आसची अशी इच्छा करता. ती जी इच्छा करता पळय तसोच तो घोव थंयसर प्रकट जाता एकदम. आनी ती पळयल्या उपरांत तिका इतलें हें जाता की तिका खबर आहा की आपल्या घोवाची शक्ती ही पॉवरफूल आहा म्हणून. ओके. तेजे कडेन खूब हें आहा. पूण जेन्ना जेन्ना ती आतां सगळें प्रॅक्टिकली पळोवपाक लागता पळय तेन्ना तेन्ना तिका एकदम ती शॉकाद जाता सारकी की इतले प्रकार. आनी तिजो हें वाडपाक लागता. आनी अशी करून 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 ते ऑलमोस्ट 1000 वर्सां ती अशी दोगांय वांगडा भोंवता. आनी ती सगळे आनी हे तांची जो महल आहा पळय तो प्रत्येक डिफरंट डिफरंट लोकेशनार सगळ्या युनिवर्सार भोंवत आसता ती. आनी अशें भोंवता भोंवता खूब तेंप जाता. खूब तेंप जाल्या उपरांत
तिका तिची ती जी भोगपाची इच्छा आहा पळय ती वाडतच वयता. आणि हांगासर गर्दमुनी ऍक्च्युअली हो इतलो साधू असता, पूण ताका खबर असता की आपल्याचे गोल कितें आहा, की आपलो गोल हो विष्णूची पुजा अर्चना करप, तेजेर मेडिटेशन करप, हो ताजो गोल असता. आणि तो कितें सांगता आपल्या बायलेक, जेन्ना तो बायलेक ह्या महलान घेवन वयता पळय, तेन्ना तो सांगता आणि की जेन्ना तूं गर्भवती जातली, ओके, तेन्ना आपूण हे सगळं सोडून आपूण फॉरेस्टान वयतलो आणि आपूण संन्यास घेतलो म्हणून. हे एक तेजें टर्म्स अँड कंडिशन असता. पूण ती देवू ती तितलें हें करून घेयना, कित्याक तिका भोगपाची खूब इच्छा असता. ती म्हणटा ओके. आणि मागीर गर्दमुनी तिका घेता आनी ह्या महलान वयता आनी ती सगळे युनिवर्स भोंवत आणि खूब तेंप ती दोगांय भोग घेता. ओके. आणि लास्टाक कितें जाता मागीर, जेन्ना तिजो भोग घेतल्या उपरांत ते गर्दमुनीक कळटा की हेका खूब भुरगीं जायी आसलीं. तिची इच्छा आसली देवतेची की तिका खुबशीं भुरगीं जायी अशें. आणि ती एकदम तिजो ऍक्च्युअली नेचर पळोवंक गेल्यार ती सामकी साध्वी. ओके. ती घोवाक केन्नाच ती परतून सांगिनासली, घोवाक केन्नाच ती प्रत्युत्तर दिनासली. आणि घोवाचे एक्शनी वरसून तिका कळटालें की तेजी कितें इच्छा आहा पळय ती. ताका इवन तान लागली, ताका भूक लागली जाल्यार तिका पयल्या उपरांत कळटालें. आनी प्रभुपाद हें सांगता हांगासर की पत्नी जी आहा पळय तिजी मेन हें की आपल्या घोवाची सेवा करप. आणि घोव सांगच्या पयलीं तांकां खबर आसूंक जाय की आतां घोवाक कितें गरज आहा पळय ती. आणि ती फुल्ली कल्चर्ड आसली, कारण ते मनू महाराजाचे चेडूं आसले. आणि ताका लागून प्रभुपाद सांगता हांगासर की जशे आवय आणि बापूय तसे तेच गूण भुरग्यांनी येता. जशे आवय बापूय प्रॅक्टीस करता घरान, तेच गूण भुरग्यांक तुका दिसपाक लागता. जर आवय बापूय डिवोशनल सर्वीस करिना, देवाची भक्ती करिना, जाल्यार ती ऑटोमॅटिकली भुरग्यांनूय येवची ना. कारण जेन्ना आवय तर आपल्या घोवाक रिस्पेक्ट दिना, जाल्यार भुरगीं कशी दितली? आणि आता हो कलियुग असल्या कारणान हे आमकां सगळे कडेन दिसता. कारण हळूहळू आमचो जो कल्चर आहा पळय तो आतां हळूहळू कमी जायत वयता. बायलां घोवांक रिस्पेक्ट दिना, घोवा बायलांची सदांच झगडी तेच. आणि कारण तांकां देव भक्तीचें कांयच नसलेलें आसता. म्हणून आतां फक्त कितें करप, मेळत तें खावप, कितें करप, एन्जॉय करप, हांगा वचप थंय वचप, हेच लोकांचें कार्य आसता. तांकां देवा बद्दल कांयच पडलेलें नासता. आणि ताका लागून फक्त ते कितें आहा, आयज काल कलियुग असल्या कारणान तांकां फक्त भोग करपाचो आसता प्रत्येक जाणां. तांकां तर तूं सांगशी आयज हांगासर प्रोग्राम आहा, तूं प्रसाद घेवपाक यो, जाल्यार तांकां आवडना. ते म्हणटा तांकां फक्त कितें चिकन, मटन, फीश हें खावपाची तांची इच्छा आसता. तांकां सांगशी तूं आयज किर्तनाक यो, भजनाक यो, तांकां तें पडलेलें ना. कारण तांकां तें कांयच खबरूच ना ही भक्ती म्हणजे कितें तें. ओके. ताका लागून आमी प्रभुपादाचे खूब उपकार मानपाक जाय की प्रभुपादान एक हरे कृष्णा संस्था काडून आमकां ही सगळी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आहा बॅक टू गॉड हेड वचपाक. ओके. आणि हो महामंत्र इतलो पॉवरफूल आहा की आमी फक्त तोच जप करीत जाल्यार सुद्दां ह्या जन्मान आमी तेजें सार्थक करूं शकता. आमी बॅक टू गॉड हेड वचूं शकता. गर्दमुनीक लागली 10 वर्सां. ओके. मेडिटेट करपाक, आनी तो सत्ययुगान आसलो. पूण आमी कलियुगान असल्या कारणान हे महामंत्राचो आमी पुरेपूर उपाय करून घेवपाक जाय. आणि जेन्ना ती दोगांय जे सरोवरांसून भायर सरली पळय, तेन्ना तांकां कळ्ळें की ही जी इच्छा ही वाडत आहा म्हणून. आणि म्हणून गर्दमुनीन कितें केलें, गर्दमुनीन आपले स्वताचे जे शरीर आसलें तेचे 9 भागान डिवायड करून तेणी तिच्या वांगडा संभोग केलो. आणि संभोग केल्या उपरांत तिका 9 चेडवां एकदम उत्पन्न जाली. ओके. अशें न्हू की 9 वर्स एका वर्सान एक, 9 म्हयन्यांनी एक, 9 म्हयन्यांनी एक अशें ना. त्या गर्दमुनीचो इतलो पावर आसलो मेडिटेशनाचो की ताका एकदम 9 चेडवां जालीं. आणि 9 चेडवां अशी आसलीं की ती रेडी आसली, म्हणजे एकदम धाकटी न्हू, अशें पोटांत व्हडले व्हडले जायत रावले अशी ना. ती 9 चेडवां एकदम कितें म्हणटा तें कोमल आणि यूथ
असले की दे आर रेडी टू गेट मॅरीड, म्हणजे आता तुझे त्यांच्यानं लग्न करू शकता. आणि आता हांगासर ती देवूती कळ्ळें की आपण कितली बडी चूक केल्ली ती. कित्याक तर तेणी वाव सांगलो की जेन्ना तूं प्रेग्नंट जातली, तुझ्या गर्भधान जातले तेन्ना आपण घर सोडून संन्यासाक वयतलो म्हणून. आणि तेन्ना तिका पश्चाताप जाता की आपलो घोव इतलो भक्त असलो, ओके, इतलो पॉवरफुल भक्त आसून सुद्धा आपण कितली व्हडली मिस्टेक केली. कारण आपण तेजे कडेन केन्नाच हांवें तेजे कडेन केन्नाच भक्ती भावाचें जावं आपलो मोक्ष जावपा जाय जावं भक्तीच्या बद्दल आपण केन्नाच तिचे कडेन प्रश्न घातलो ना किंवा तेजे कडेन हें केलें ना. फक्त आपण कितें केलें की जाता तितलो भोग घेवपाची आपण इच्छा केली. बरें बरें खावपाक, बरें रावपाक, बरें घालपाक, कपडे घालपाक, बरें ज्वेलरी, ही आपली इच्छा केली. आणि जेन्ना तिणी पळयलें की आता आपलो घोव आता आपल्याक सोडून वयतलो तेन्ना तिका खूब वायट दिसलें. आणि तेन्ना तिणी म्हटलें की इतली वर्सां आमी आतां इतलो भोग केलो पण तरी आसतना आपली इच्छा पूर्ण जाली ना. आणि इतली वर्सां अशी गेली की फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड, म्हणजे तांकां कळ्ळें सुद्दां ना की आता इतली वर्सां आमी म्हणजे 10,000 वर्सां आमी भोग केलो हें कळ्ळें सुद्दां ना. एकदम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान तितलो टायम गेलो असो तांकां दिसलें. आणि तिका दोळ्यांसून खूब दुखां येवपाक लागली. पूण तरी ती साध्वी असली, ती बायल आहली पळय देवभूती ही साध्वी असली. कारण अशें कारण गर्दमुनीक खबर आहलें की तिच्या गर्भांतसून तिच्या पोटांतसून कृष्ण येवपाचो आसा म्हणून. पूण तें तिका खबर नासलें. तिणी जेन्ना पळयलें की आपलो घोव आतां वनवासाक वयता साध्वी, तेन्ना ती खूब रडपाक लागली आनी ती तेजे पांय धरपाक लागली की तूं आतां आपल्याक सोडून वचूं नाका, आपल्याक कशें वचूं शकता. आणि आतां वयल्यान आपले कडेन आतां तुजी 9 चेडवां आसा, तेंचें कितें करप अशें म्हणून ती खूब गळगळे येवपाक लागली. आनी ती गळगळे येवपाक लागली की आनी तिच्या दोळ्यांसून एकदम अश्रुधारा वचपाक लागली. पूण हांगासर एक उदाहरण दिता प्रभुपाद की जे आतां ती म्हणटा की आतां तुवें तुज्या चेडवांचें कन्यादान करपाक जाय. आणि कन्यादान बापूय नासलें जाल्यार कन्यादान कशें करपाचें, आपूण एकटी कशी करूं आणि ही 9 भुरग्यांक आपूण कितें करूं, आपूण तेंचें कशें पालन करूं, ओके अशें. आणि मागीर ती अशी खूब विचार करून ती खूब रडपाक येवपाक लागली आनी ती खूब रडपाक लागली. तेन्ना मागीर कर्दमुनी तिका सांगलें तूं हेच्या बद्दल कांय काळजी करूं नाका, कारण हेंचें हें सगळें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. आणि ते 9 ऋषी येवन तेंचे कडेन लग्न जातलें. तूं हेंचे बद्दल कांय काळजी करूं नाका म्हणून. आणि ते 9 ऋषी येवन लग्न जरी जालें जाल्यार आपूण एकटीच उरली. आणि एक एज अ धर्म आणि एक पतीचो एक हें आसता की जेन्ना पती तर वनवासाक वयता किंवा साधू जावं संन्यास घेवपाक सोदता जाल्यार तेणी आपल्या फाटल्यान आपले बायलेक एक पुत्र दिवन तरी वचोवपाचें आसता. कारण तेजा जो पती जेन्ना वनवासाक वयता किंवा तो जंगलान वयता आनी आपली भक्ती करपाक लागता जाल्यार तेजे बायलेचें संरक्षण करपाक तेजो चेडो आसपाक जाय अशें हें शास्त्रान सांगलेलें आहा. आनी पूण मागीर कितें जाता हांगासर तर तेन्ना कर्दमुनी सांगता तिका की तूं कांय काळजी करूं नाका, तुज्या भुरग्यांचें 9 चेडवांचें लग्न जातलें आनी तुज्या गर्भांतसून कपिल भगवान अवतरीत जातलो अशें म्हणून तो तिका सांगता. आणि मागीर हे सांगल्या उपरांत कितें जाता की ज्या प्रमाणे जे पयलीं सांगलेलें आसता पळय ब्रह्मान, ओके, तसोच मागीर भगवान तिच्या गर्भान येता आणि भगवान तिका येवन साक्षात रूप दाखयता. आणि तेन्ना ती कर्दमुनी सुद्धा भगवंताचें दर्शन घेता आणि भगवंताक खबर आसता की तेजे की गर्भमुनीक आतां फॉरेस्टान वचून तो आपलें मेडिटेशन करूंक सोदता म्हणून. तेन्ना तो कितें करता, दर्शन घेता भगवंताचें आनी भगवंत ताका सांगता की तूं खंय वच, खंय गेल्यार उपकार जाता, पूण एक काम मात्र कर की तूं आपलें सदां चिंतन करीत राव, आपल्याक कांय केन्ना विसरूं नाका.
ओके, आपल्याबद्दल तू मेडिटेट करीत राव, तितून तुझा मोक्ष हा म्हणून. आणि मागीर आणि कर्दमुनी भगवंताचे दर्शन घेता आणि तो वयता. आणि त्यांना कपिल मुनी मागीर आपल्या आवयक तो संख्या फिलॉसॉफी सांगता. ओके, आता हांगासर प्रभुपाद कमेंट करता की की भगवान खुबशे अवतार केल्ले आहा, भगवंतान खुबशे अवतार घेता तो, पूण हो अवतार ताचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कारण सगळ्या हितून अवतार कितें जाता, परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृतम, की भगवान येता आणि आणि धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे. जे मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम आपण जेन्ना येता तेन्ना आपण कित्याक येता, तर भक्तांचे प्रोटेक्शन करपाक आणि जे आसूर आहा पळय लोक त्यांचो नाश करपाक. ओके, आणि जो धर्म जो इस्टाब्लिश करपाक लागून आपण युग आफ्टर युग येता. पूण हांगासर आपण कोणाचो नाश करपाक येवना, पूण ह्या अवतारान भगवान येता आणि फिलॉसॉफी सांगता. ओके, आणि जी फिलॉसॉफी आम्ही परत 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 ऐकल्या कारणान आमचे जे हार्ड संबंध आहा मटेरियल वर्ल्डा वांगडा, जे एकदम घट्ट गाठी बसलेले आहा पळय, ती फिलॉसॉफी ऐकल्या कारणान भगवंतांचे सांगल्या कारणान ती परत परत ऐकल्या कारणान जे आमची ती घट्ट एकदम जड गाठ जी बसलेली आहा पळय, ती हळू सुटता आणि आमची जी आसक्ती आहा हे मटेरियल वर्ल्डान जगपाची, ती हळू कमी जाता. आणि 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 अशी कमी जाल्या उपरांत की आमकां भक्तीची रुची लागता. ओके, आणि त्या खातीर आमी हे प्रवचन किंवा हे जो कपिल मुनीचे इन्स्ट्रक्शन आहा पळय देवूतीक सांगता, हे परत परत वाचल्या कारणान आमकां कळटलें. आनी हितून खुबश्यो गोश्टी आहा, हांव तुमकां इतलें सगळं सांगूंक शकना. खुबश्यो गोश्टी अश्यो आहा की हे आमकां डे टू डे लायफान युजफूल आहा. आणि हितून आमकां कळटा की पती धर्म कितें, पत्नी धर्म कितें. ओके, आणि आमी ह्या मटेरियल भौतीक जगांसून कशी सुटका करूंक शकता आणि आमच्या ह्या जो जन्माचे सार्थक कशें करूं शकता, हे इन्स्ट्रक्शन ह्या हितून दिल्लें आसा. आणि मागीर कितें जाता, तितल्यान देवूती मागीर आपल्या तिच्या मनात जे प्रश्न आहा ते मागीर ती लॉर्ड कपिल देवाक विचारता आणि कपिल देव तिका सगळी उत्तरां दिता. आणि हळू ती आयकून तिच्या मनातले ज्यो आहा पळय ते हळूहळू कमी जाता. आणि मागीर ती पळयता की आणि मागीर ती बीन देवाची, लॉर्ड कृष्णाची भक्ती करपाक लागता. आणि ही भक्ती करून मागीर ती आपलो मोक्ष प्रदान करून घेता. आणि तेका लागून हे लॉर्ड अपियरन्स ऑफ लॉर्ड कपिल व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आणि तेजी तेणी जे आमकां आतां फिलॉसॉफी दिल्ली आहा पळय ती बी भयंकर इम्पॉर्टंट आहा, ताकी आमी ही सदां प्रॅक्टीस करून आमी बॅक टू गॉड हेड वचूं शकता आणि आमकां भगवंताच्या नांवान भगवंताची सेवा आमकां रुची लागू शकता. आणि ज्या प्रमाणे पयलीं बी हांगा प्रभुपादान सांगलेलें आहा पळय, त्या प्रमाणे आमी कलियुगान आसल्या कारणान जो चैतन्य महाप्रभून आमकां जो मंत्र दिल्लो आहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो मंत्र जर आमी सदांच जप करीत जाल्यार आमी सुद्दां त्याच आमकां सुद्दां तितलीच पुण्य गावूं शकता, भक्ती गावूं शकता आणि आमी सुद्दां ह्याच जन्माक बॅक टू गॉड हेड वचूं शकता. हरे कृष्ण.